मोगाचे भाव भयणींनो, देव मोग ही उतरां आमकां जायते फावटी आमच्या कानार पडल्यांत आनी पटोवलेंत कित्याक हो जावन आसा देवाचो स्वभाव, देवाचें चरीत. मोगान ताणें सगळीं रचना जी आमचे दिसता ती रचल्यात तशें मनशाक. आनी देव मनशाक सांबाळटा आनी राखता हें आमी जाणव. आज पयलीं चेटीन देव सांगता की आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक म्हणटा जाय तो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय? तो म्हणटा कित्याक देव मोग आनी मोगान आमकां रचल्यात. देखून जर आमी देव मोग आनी आमी ताची भुरगीं अपुरबायचीं तर आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. न्हय उतरांनी पूण कोन्यांनी. म्हणटकूच आमची कर्तुबां डीड्स म्हणटा ती सदांच बरीं जावंक जाय म्हूण जुवां आमकां पयलींचेर सांगता. हें पळयता आमी शुभ वर्तमानांत देवान आपल्या पुताक सोंसान धाडलो मोग दाखोवंक. मोग दाखोवंक जेजू थोड्या शिश्यांक विचून काडटा आनी ताका आपयता, ताका आपोवणें दिता. आनी हे शिश्य जावं फिलीप, नाथानायल, जावं आंद्रेस, जावं सिमोन जेवचे आपोवणें येवखातात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. जशें जेजून संवसार मोग दाखयलो तेच आपले कोन्येंत आपलो मोग दाखयतात. तर आमी थोडो वेळ विचार करुया. जर आमी देवाची भुरगीं मोगाळ भुरगीं तर आमची चिंतनां कसलीं आसात? बरीं आसात वा वायट आसात? जर चिंतनां बरीं आसल्यार आमच्यो कोन्यो कर्तुबां बरीं आसतलीं. तर आज आमी खास ह्या दिसा देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमची चिंतनां सदांच बरीं आसूंक आनी चिंतनां आमच्या मनांत आसात, आमची भावना ती काळजांत आसात ती आमी दाखोवंक कोन्यांनी.